आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मोटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. देव बरी सांज दिव सर आमच्या मोगाच्या वीक्षकांक. आम्ही दोघी शेजारा ह्या कार्याक आतुरायेन राखून रावल्ल्या तुमका सर आमच्या मोगाच्या वीक्षकांक ह्या 18व्या अंगड्याक मोगाचो आणि माया मोगाचो स्वागत मागता. आयच्या अंगठो 18वो अंगडो हांव आनी शांती सांगाता मेळून सदारकर नासतना आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक जावन आसात. युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर तांच्या सांगाता आमच्या कार्याक सांगात दिल्ली आसात. मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट, ला केनीस, तशेंच आयडियल चिकन, रेक्सिन सेंटर आनी वी टेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स आमच्या सर्व स्पॉन्सरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आयचो अंगडो आमी सांगाता मेळून सुरू करया. आनी आयच्या अंगड्याचो विशय कितें म्हळ्यार आयच्या अंगड्याचो विशय आमची संस्कृती आनी आचरणां. आमची संस्कृती आनी आचरणां म्हणटा आसतना आमच्या चलत्या जिवितांत भोव प्रमुख स्थान घेवचे विविध कार्यां पैकी रोसाचें कार्य प्रमुख स्थान घेता म्हळ्यार खंय चूक जावची ना. आमची संस्कृती कितें, आमची आचरणां कितें, मलगडे तावन देंवन आयले ती रिवाज कितें म्हणून आमची संस्कृती अजून जिवाळ आसा म्हणच्याक रोसाचें कार्यांच साक जावन आसा. कुटुंबादारां सांगाता येतात, सैरी दैरी लागीं येतात आनी सगळीं सांगाता मेळून रोसाचें कार्य मांडून हाडटात. विशेष जावन काजार जावंक आसच्या व्हंकलेक तशेंच न्हवऱ्याक काजाराच्या पयलें एका दिसा पयलें, पूण ह्या दिसांनी 2 दिसां पयलें अशें मेळून रोसाचें कार्य मांडून व्हरतात. आयच्या दिसा रोसाच्या कार्या विशयांत सर्तीक महेत आमी जाणा जावया, आमच्या आचरणा विशयांत जाणा जावया. आयच्या अंगड्यार जाय तितलें महेत आमी खाण येवन हे कार्य सादर करच्याक आमी आयते आसा वस्ता. शांती पयलें सवाल आमी पळया गी म्हणून न्ही. आयच्या अंगड्याचें पयलें सवाल आमच्या वीक्षका खातीर तुमच्या टीव्ही पडद्यार आमी घालता आनी सवाल अशें आसा, रोसाच्या कार्यांत वोवळ्यांक मान करूंक ही वस्त वापरतात. पानपडुदाक, शॉल, उर्माल, कदेल. पयलो उलो हांगासर लायनर आसा, दरे बैल तावनू ब्लेझी लायनर आसा. हॅलो, नमस्कार तुमकां. नमस्कार. नमस्कार. आयच्या अंगड्याक पयले कॉलर तुम्ही. आम्ही दोघे शेजारा पयले पट्टी कॉल करचें गी तुम्ही. ना केला केला गी. ओके, तर तुमच्या खातीर सवाला डिस्प्ले केल्यांत. ओके, परत एक पट्टी तुमच्या खातीर. ऑप्शन ए पान पडू दाक. पान पोडू दाक म्हणटात गी. वय 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 गेल्यात गी तुम्ही रसाच्या कार्याक. हा वय गेला मस्त पट्टी गेलात न्ही गी. वय वय येस, तर तुम्ही पान पोडू दाक म्हणटात. वय नोट वय. करता मी. ओके, देव बरें करूं. थँक्यू. मुख्य उलो हांगासर आसा, कंकनाडी तावन सल्वोदोर बाब लायनर आसा. हॅलो, सल्वोदोर बाब नमस्कार. नमस्कार. कशे आहात पुरा तुम्ही? आमी बरीं हुशार आसा. जाप पान पडून जाप. पान पडुदाक म्हणटात न्ही. होय होय देव होय बरें करूं उलो केल्ल्याक. ओके, तुमकां मस्त देव बरें. रोसाच्या कार्या विशयांत सांगता आसतना आदल्या काळार कितें जातालें म्हळ्यार सदावत जावन दनपारां रोस जातालो आनी ताच्या नेक्स्ट डे म्हळ्यार मुखल्या दिसा काजाराचें कार्य आसतालें आनी त्या खातीर ह्या कार्याक अंकवारपणाचें अखेरीचें नाण नाता. रोसा जाल्या उपरांत जावचें नाणाक अंकवारपणाचें अखेरीचें नाण म्हूण नातालें. पूण आतां कितें जाता, आतां 2 दिसां पयलें रोस जाता, थोडे फावटी 3 दिसां पयलें जाता आनी थोड्या कारणाक लागून एका हफ्त्या पयलीं रोस जाल्लो आनी पुरो आमकां पळोवंक मेळटा. म्हळ्यार काजार खंयच्याय दुसऱ्या गांवार आसतना न्ही पुरा. आनी अशें आसतना काळाक तें कितें बदलावण घडलें आसात. पूण एक म्हणयत आमची
संस्कृती कितें आसा आमचो संप्रदाय कितें आसा कुटुंबदारांक सांगाता म्हणून एकवटान दिवचो तो मान सगळें आमकां रोसाच्या कार्यांत आतां पळोवंक मेळटा कितें म्हणटाय तो खंडीत जावन आणि तुवें म्हणल्या प्रमाणे आदल्या दिसा आसताले थोडे पटी काल जाताले म्हणल्यार सकाळी रोज जावन दनपरांच वय सकाळी एक 8 वरार तशें Yes. रोज जावन सडावत नवरी आणि वय नावून मागीर वय, रसपरागोचे तशें आमकां पळोवंक मेळटलें पूण ह्या दिसांनी इल्लीशी बदलावण जाल्या रोसाचें कार्य म्हणून ते एक सेपरेट कार्य म्हणून करतात आणि आणि आता रातीक आणि रोज दवरल्यान नेक्स्ट डे रेस्ट जाय जे म्हणटात देखून तो सगळो दीस दोगांयकी रेस्ट आसता उपरांत काजराचे कार्य करचे सडावत आमी पळयता वय आणि विशेष जावन सडावत जाणांचे आसता रोसाच्या कार्यांत लेट जाता मस्तू वेळ जाता म्हूण पूण कितें म्हणचें म्हळ्यार कुटुंबदारांनी सांगाता म्हणून कार्य वेळार सुरू केल्यार खंडीत जावन सगळो संप्रदाय सांगाता घालून एका पाटलान एक कर्ण हर एकल्या कोणाक स्थान दिवंक आसा अवकाश दिवंक आसा तें सगळें कर्ण कार्य 9 वरार 9:59 तशें जेवण खंडीत जावन दिवन कार्य अखेर करियेत आणि रोसाच्या कार्यान पळोवंक गेल्यार ते एक कार्य हर एकल्या कुटुंबदारांक तेंचर मान मेळटा ते हांवें पळोवंक गेला वय काजरांनी ते होकल नवरो मुखार आसता त्या MC कर नासता पूण रोसाच्या कार्यान हर एक कुटुंबदाराय मुखार येतात वजे जावन दी या ते उपरांतले संप्रदाय जावन दी हर एक कुटुंबदारान ते कोण आसा तांची कुटुंबाची म्हूण कळटा ते रोसाचे हॅलो रिशल हॅलो येस रिशल जबाब कितें आसतली सवाल पळयले म्हण दिसता वय पळयले जाप कितें म्हणटाय पान पडूदाक ऑप्शन ए पान पडूदाक म्हणटाय गे रिशल खंयच्यान उलयताय वामन जिरतावळ वामन जिरतावन गी रिशलाक आनी एक सवाल म्हजे तर्फेन हे थंय वोवळ्यांक म्हणून आसा न्ही सवालांत वय वोवळ्यांक म्हळ्यार कोणाक कितें म्हणटाय वोवळी म्हळ्यार कोण आयल्या सैर्यांक सो आयिल्ली सैऱ्यांक कोणाक वोवळीक लाभल्या आमी इन्विटेशन दिता सो वोवळीक लाभली इन्विटेशन कोणाक सगळ्यांक लाभला ती येता तांकां वोवळी म्हण आमी सांगता देव बरें करूं तुवें दिल्ली जबाब सारकी गिनांगी पळया इल्लो वेळ राखून रावचे देव बरें करूं कॉल केला ओके थँक्यू आणि रोसाच्या कार्याक वसनातली कोणी नात म्हणत ल्हान भुरग्यां तावन व्हडा मुसोरी एक नाजले एक रोसाक अटेंड जाल्ली आसात ओके उलया हांगासर मुकलो उलो आसा थोडा बिल तावन लीना लायनार आसा लीना बाय नमस्कार तुमकां हॅलो हा नमस्कार सो लीना बाय रोसाच्या कार्याक गेल्यात मू वय गेल्या येस तुमी विग्गी येतात की लेट येचे गे रोसाच्या कार्याक विग्गी मस्त विग्गी न्ही मस्त विग्गी न्ही मस्त लेटी न्ही मध्य येतात न्ही वय वय ओके जबाब कितें म्हणटात पान पड उदाक पानपोड उदक म्हणटात वय ओके देव बरें करूं लीना बाय उलो केल्ल्याक मुकलो उलो फजीर तावन प्रिया लायनर आसा हॅलो प्रिया हॅलो हॅलो प्रिया नमस्कार नमस्कार सवालाक जाप कितें ऑप्शन ए म्हणटात ऑप्शन ए पान पड उदाक पान पडूदा गी रसा गेल्यात गी तुम्ही रसाच्या कार्याक हा गेला पान पडूदाक पळयलां गी तुम्ही रसाच्या हा कार्याक वय पळयला येस देव बरें करूं ओके थँक्यू मुकलो उलो कुलशेकर तावन इतन मोरस लायनर आसा येस इतन जबाब कितें म्हणटाय ए पान पड उदाक आतां पानपोड उदक म्हळ्यार कालें गुत्तीना गुत्तू ना कोणें सांगून दिलें मम्मीन गे न्ही डॅडीन डॅडीन सांगून दिलें न्ही ओके जावन दी तुवें जबाब दिलाय जबाब सारकी गिनांगी पळया पूण फस्ट तुवें कालें करी जाय गोत्ता आ डॅडी कडेन पानपोड उदक कालें म्हणटा कोंक सांगा जाय कॉल कट जाल्ल्यान जायत गे ओके देव बरें करूं इतन उलो केल्ल्याक मुकलो उलो आसा वो मंजूर तावन सिल्वी लायनर आसा हॅलो हॅलो नमस्कार नमस्कार जाप कितें म्हण सांगतात गी ऑप्शन ए पान पडूदाक ऑप्शन ए पानपोड उदक म्हणटात दुसरी 3 ऑप्शन आसात एक पटी पळोवचें ना शॉल घालणं सन्मान करणं ओळ्यांक भितर आपोवचें काय ना पान पान पडूदाक रसाच्या कार्यानी खंय वापरतात खंय पळयला तुम्ही हांव रोसा घेता बुरकारने वडाची ओके खंय वापरतात तर ओ खंय पळयला तुम्ही पान पडूदाक रसाच्या कार्यानी वापरचे रोसाचे म्हणटा परत मंटपार खंय वेलकम करतना गी या मोदय खंय पळयला खंयच्या हंतार फस्ट वेलकम करतना वेलकम करताना म्हणटात न्ही वय, गी येस देव बरें करूं देव बरें करूं thank you. वड्याची गुरकार गुरकार. जाय तितली सेवा तुमी दितात वड्यार गुरकार म्हणल्या उपरांत तुमकां देव बरें करूं आदी रोसाचें कार्य म्हणटा आसतना त्या वड्याचो मुखेली वड्याचो गुरकार जावन दी मुखार येतलो आनी कार्य चलोवन व्हरतलो ह्या दिसांनी MC कार्य चलयतात आनी कार्य एक सिस्टमॅटीक जाय अपुरबाय जाय जे म्हणल्यार उद्देशका हें कार्यनिर्वाहक सांगात विशेष जावन कार्य चलोवन कार्याची सोबायच दडती करता म्हणयेत ह्या रोसा विशयान मागीर आमी उलया आनी आतां हफ्त्याचे सवाल कितें म्हण पळया हफ्त्याचे सवाल तुमच्या TV पडद्यार
हप्त्याचे सवाल असे आसा रिवाजी प्रकार हे रोसाच्या जेवणांत प्रमुख जावन आसा. परत एक पटी तुमचे खातीर रिवाजी प्रकार हे रोसाच्या जेवणांत प्रमुख जावन आसा आनी तुमचे ऑप्शन जावन आसा पळोव, मूग, कुळीत आनी लोणचें. तुमची जबाब दिवच्याक नंबर आसा, वॉट्सॅप नंबर आसा 9380043073. ह्या नंबराचेर तुमचें नांव, तुमचो गांव आनी तशेंच सारकी जबाब तुमी तेंचर दिवची. पयले सवाल आमी तुमकां विचारले जावन आसा भोव सुलाबाचे सवाल जावन आसल्यान 4 जाणांनी एकच जबाब दिल्ली आसा. तर तुमची जबाब सारकी आसूंक पळोवच्याक तुमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर. आनी सवाल आसले रोसाच्या कार्यांत वोवळ्यांक मान करूंक ही वस्त वापरतात. आनी सारकी जबाब जावन आसा पान पोड उदक. आनी सक्ट्यांनी कोणें सकट जबाब दिल्या हर एकल्यांनी सारकी जबाब दिल्ली आसा. सर म्हाका अभिनंदन पाठयता, कित्याक म्हळ्यार तुमची नांवां बावल्याचेर गेल्यांत. आदी कोणाच्या घरा सडावत जावन सैरी येता म्हणटा आसतना पयलें दिवची वस्त ती जावन आसली पानपोड उदक. म्हळ्यार थकोन येतात, इल्लेशें खावन इल्लें उदक पिवन भितर येवन मागीर उलया म्हणून तशी आसली. त्या खातीर घरा बगलारच पानपोड उदका सोबे स्वागत करतली आनी ही रिवाज आमकां रोसाच्या कार्यांत आमकां पळोवंक मेळटा. आनी अशें आसतना आदल्या हप्त्यांत आमी कोंकणी मान्यता दिसाच्या संदर्भार कोंकणी मान्यता दिसा विशयांतच सवाल घाल्ले आसा आनी त्या सवालाक जाप कितें म्हूण पळोवचो वेळ. आदल्या हप्त्याचे व्हॉट्सॲप सवाल आसले कोंकणी मान्यता दिवस खंयच्या शहरांत गद्दाळ्यान आचरण करतात आनी गद्दाळ्यान आचरण करचे शहर ते जावन आसा आमचें मंगळूर. सो मंगळुरांत हो दीस गद्दाळ्यान आचरण करता आसतना ह्या दिसांनी जायतितल्या फ्रिगजांनी ह्या दिसाचें आचरण आमकां पळोवंक मेळटा आनी सारकी जबाब दिल्ल्या पैकी इनामां हांकां फावो जाता. निशल मोंतेरो पाडुकोणे, नमान बाळोक जिजू मैनाळे लापता, प्रमिळा डिसोजा कारवार, दैविक अमृत मैनाळे, प्रेस्टन फर्नांडीस कुलशेखर आर्सो मैनाळे, स्टेनिल्ला पेट्रिशिया डिसोजा परमनूर उजवाड पंधराळे, जानेट डायना सांतोमाय रामसो संदेश मैनाळे, प्रीती डिसोजा सुरतकल रेगिस्तानांतले फुल, फ्लाविया अल्बुर करकची कोंकणीक अनुवादीत केल्लो बूक मूळ वारीस डेरी, एल्डन डेविन डिसोजा परमनूर, स्टानी बेळाचो काणी असो पुंजो आनी गीता रिटा डिसोजा मियार कारकळ हांकां सेवक मैनाळे लापता. कोणाच्या नांवार वा कोणाच्या एड्रेसार तुमची वर्गणी धाडी जाय म्हूण थंयसर दिल्ल्या नंबराक तुमी संपर्क करन तिळचोचे वर्गणी वाचप्यांक पावचो जावन आसा आमच्या कार्याचो उद्देश. तर आयच्या अंगड्यान आमची संस्कृती आनी आमची आचरण ह्या विशयांत उलयता आसतना पयलें सवाल दडूच पळोवन जाला. तर दुसरे सवाल रोसाच्या कार्या विशयांत कितें आसतलें, खंयचे सवाल आसतले म्हूण पळोवचो वेळ. तर दुसरे सवाल आमी आतां पळया. दुसरे सवाल आसा रोस तयार करूंक रिवाजी प्रमाणे नाल्ल कोणे बेतचो. आनी तुमचे ऑप्शन्स आसात बाप्पू, माम, आकय आनी मावशी. रोस तयार करूंक रिवाजी प्रमाणे नाल्ल कोणे बेतचो, बाप्पू, माम, आकय आनी मावशी. आनी ह्या सवालाक जबाब दिवच्याक रिना पेरेरा शक्तीनगर तावन कॉल आसा. हॅलो 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 रिना बाय, नमस्कार तुमकां. नमस्कार. रोसाच्या कार्याक गेल्यात गी तुमी ह्या म्हयन्यांत नाही, वा गेल्यात. आदल्या म्हयन्यांत काही वचोंक मेळ्ळा गी? ना वचोंक मेळो ना. पूण ह्या वर्सा वचोंक मेळ्ळा न्ही? हा मेळ्ळा. ओके, तर तुमी पळयल्ल्या प्रकार रोसाच्या कार्यांत रिवाजी प्रमाणे नाल्ल बेतचो कोणे? मावळ्यान. मावळ्यान म्हणटात गी? वय ओके, देव बरें करूं. मावळो म्हळ्यार माम, करेक्ट, सारकें न्ही? वय वय. ओके, देव बरें करूं रिना उलो केल्ल्याक. थँक्यू. येस. मुखलो उलो मुल्की तावन एन्स्टन लायनर आसा. हाय एन्स्टन. हॅलो. हॅलो हॅलो. येस एन्स्टन, हाय. हाय. कितें म्हणटाय, बाप्पू गी, माम गी, आकय गी, मावशी? माम. माम म्हणटाय गी? वय शुअर आसाय गी? शुअर. ओके, तर तुजी जबाब सारकी आसूंक पळोवच्याक तुवें राखून रावचें. मुखलो उलो हांगासर आसा निर्मार्गा तावन विल्सन लायनर आसा. हॅलो विल्सन. हॅलो. विल्सन, तुज्या प्रकार नाल्ल कोणे बेतचो? ऑप्शन ए सर, बाप्पू. ऑप्शन ए बाप्पू म्हणटाय गे? वय सर. तुमगेर रोसाचे कार्य काही जाला गी बा? जाला सर. जाला न्ही? तुमी कोणाक वय. मान दिल्लो, बाप्पूक गी मामाक गी? बाप्पू. तुमी बाप्पूक मान दिलो देखून तूं बाप्पू म्हणटाय. वय वय मो एखाद्या वेळा वय सर. मवळाक मान दिल्लो तर मवळो म्हणटा आसलो कोण ना. वय सर. ओके विल्सन, देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. थँक्यू सर.
मुकलो उलो आसा संपिगे तावन फ्रांसीस लायनर आसा. हॅलो हॅलो नमस्कार. नमस्कार रसाच्या कार्याक गेल्ल्यात की तुम्ही या वर्सा येता मस्तुकडे येता वस्तूकडे येतात नाही गी. होय तर संप्रदायाप्रमाणे तुम्ही पळयतात हर एक आमची संस्कृती नाही गी. होय संप्रदायाप्रमाणे मावळ्यान म्हणतात गी तर. मौल्यान ओके देव बरें करू. आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल रोसाच्या कार्यांत विशेष जावन रोस तयार करूंक नारळ बेच्चे कोणे म्हणून सवाला मेघाला 4 ऑप्शनां दिल्यांत पण ह्या लोकांत हांव दुसरी जबाब येवन आसा. संप्रदाया प्रमाणे म्हणजे आदी कोणाक तो मान आसुल्लो म्हणून सांगूंक मुकलो उलो हांगासर आसा जंय बोंदेल तावन शांताराजू लायनर आसा. हॅलो नमस्कार. येस तुम्ही रोसाच्या कार्य पळयला मू. ओके तर कोणाक मान फावो जाता सांगा म्हाका. बाप्पूक फावो जाता म्हणटात. आमी आकयना तर मावशी काय मान दिव्या गी नारळ बेतूंक नाका गी. तुम्ही एक जाप बदलावण केल्यार मुकल्या दिसांनी आकय म्हणूंक पुरो मान. बाप्पू गतासोनी म्हणटात गी तुम्ही. ओके देव बरें करूं उलो केल्ला का. मुकलो उलो विटला जावन अल्विशा लायनर आसा. हॅलो अल्विशा. हॅलो येस अल्विशा जाप कितें म्हण सांगताय. ये बाप्पू ये बाप्पू म्हणटाय गे. वयन विटला आता बाप्पू गुत दितात की मावळ्याक दिता आता. बाप्पू आसा. बाप्पू तू कोणेंगी सांगून दिलें म्हण दिसता म्हाका तें. ना ओके अल्विशा देव बरें करूं उलो केल्ला का. थँक्यू सर. ओके मुकलो उलो हांगासर आसा उर्वा तावन एलिझाबेथ लायनर आसा. हॅलो हॅलो नमस्कार. येस दुसरे सवाल आसा ताका जाप कितें म्हणटात. माम म्हणटात गी. आके मावशी कोण नाही येदोळ सांगो ना तुम्ही म्हणे सांगतात गी आके मावशी. आके आनी मावशीक आतां बेजार जायत कोणी म्हणना जाल्यार. मामत म्हणटात. देव बरें करूं उलो केल्ला का. मुकलो उलो संपिगे तावन लिना लायनर आसा. रोसाच्या कार्या विशयान सांगता आसतना सवालाक जाप कितें म्हूण सांगता तुमी. बाप्पूने बसोवचे. बाप्पू आता बसोवचे न्ही हे नारळ बेच्चे सारन आसा आमी. नारळ तुम्ही बेच्चे रोसाक बाप्पून बसोवंक गेल्यात नारळ बेच्चे बाप्पून नारळ बेच्चे बाप्पून वय. ओके मागीर आता रोसाक बसोवचे गे दाडा. नारळ बेच्च्या पयलीं गे नारळ मागीर बेच्चे रोस पुसून जाल्या उपरांत रोसा बसोवचे. रोस पुसून जालो उपरांत रोसाक बसोवचे गे. रोस काडीचे न्ही ताचे उपरांत बसोवचे. हा सारखे सांगले तुम्ही. देव बरें करूं उलो केल्ला का. ओके बारीक खुशी जाली गंमत जाली उलोवन तिच्या लागी. ओके मुकलो उलो बंटवळ तावन वीणा लायनर आसा. मीना. हॅलो हॅलो मॅडम. मीना बाई कशी आसात. आम्ही बरी आहा मॅडम. पयले पटी कॉल करचे गी तुम्ही. ना मॅडम दुसरे पटी गी प्राइस मनी मेळ्ळा गी तुमका. मेळ्ळा मॅडम. मेळ्ळा गी. ओके तर आईच्या सवालाक जाप कितें म्हणटात. आईचे बाप्पू म्हणटात गी. वय ये बाप्पू. तुमच्या घराने रसाचे कार्य जाला गी. ना जाऊ ना पूण तुम्ही गेल्ल्यात न्ही रसाच्या कार्याक. आम्ही गेल्ल्या वय. ओके देव बरें करूं. बाप्पू म्हणला तुम्ही पळया सारखी असूक. ओके मुकलो उलो इस्रायल तावन जसिंता बाय लायनर आसा. जसिंता बाय. हॅलो नमस्कार तुमका. आमी बरी आसा. तुम्ही बरी आसात म्हणपाक येता. इस्रायलांत कशें कामांनी कशें चलोवन आसा. ओके जावं दी भोव बरें. तशेंच बरें जावन चलोवन वचून दी. आनी सवालाक जाप कितें म्हण सांगतात. ये बाप्पू म्हणटात. मुकलो उलो बंटवळ तावन लिल्ली लायनर आसा. हॅलो येस लिल्ली बाई नमस्कार. रसाच्या कार्याक गेल्ल्यात न्ही गी. वय गेल्ले. येस तर जबाब कितें दितात. जबाब बापल्यान बडसो नारळ. बापल्यान म्हणचे न्ही गी. वय माम न्ही गी. माम नाही बाप्पू. ओके देव बरें करूं. सारकी असूक पळोवचे तुम्ही राखून रावचे. ओके सो आता इल्लें कन्फ्युजन सुरू जालां कित्याक म्हळ्यार थोडीं बाप्पू म्हणटात थोडीं माम म्हणटात आनी ह्याच्या मध्ये आखय आनी मावशी हिंगी सायडीक बगलेन उरली म्हणून म्हाका दिसता. कन्फ्युजन आसचे बाप्पू आनी माम मध्ये. वय आनी रोसाच्या कार्यांत दायजी आनी
गोत्रां सांगाता म्हणून हे कार्य चलयतात. दायजी म्हळ्यार बापयच्या सायडींतल्यान व्हंकल वा न्हवऱ्याच्या बापयच्या सायडीन आनी गोत्रा म्हळ्यार व्हंकल वा न्हवऱ्या तांच्या आवयच्या सायडींतल्यान आनी अशें दोनूय कुटुंबाक समान मान दिवन हें कार्य चलयता आसतना थंयसर आमकां कुटुंबाचो एकवट आमकां पळोवंक मेळटा. तितलें मात्र न्ही, कुटुंबाचें तें सांगातपण जावंक पुरो वा एकामेका लागीं आसचो तो मोग सुदारसूंचें अशें सगळीं सांगाता मेळोन कार्य आमकां पळोवंक मेळटा आसतना जाय की मस्तू कुशीच. तुका सगळ्या रोसाच्या कार्यांत खंयचो एक मस्तू पसंद असो वांटो म्हण सांगताय? खंडीत जावन रोज पुसच्या पयले हेंच वांटो पळोवंक की सोबीत जाता. सकट कुटुंबादारां सांगत असतात नार्ल बेतचो जावन दी, कुवाळ लोकांचो जावन दी. आमी पळयतना ते खंडीत जावन ते कुटुंबाचो माया मोग ते उठून दिसता. ओके, जावन दी. हांगासर मुखलो उलो आसा कुलशेखर ताव नतालिया लायनर आसा. हॅलो, नमस्कार तुमकां. नमस्कार. सवाल पळयले मू? वय वय. Yes, जाप कितें म्हणटात? ए बापू. सो ऑप्शन ए बप्पू म्हणटात गे. वय वय. तुमकां एक अवकाश करून दिता. एखाद्या वेळा जाप बदलावण करतात जाल्यार करयेत. नाका नाका गे. नाका बप्पू तो मान असो न्ही म्हणटा, दुसऱ्यांक दिवंक रेडी ना न्हय. वय वय. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. थँक्यू. ओके, सो हिणें बाप्पू म्हण सांगलें. थोडी मामू म्हणटात. सांगतात. कितें म्हूण पळय जाय, कितें पळय जाय, इल्लो वेळ आमी राखून राव जायच पडटा. आनी विशेश जावन एक रोसाचें कार्य म्हणटा आसतना जावंक पुरो नार्ल बेतून कुवाळो कातरन मागीर ताचे उपरांत कुटुंबादारां सांगाता येवन मुखार येतात. नार्लां कांतून आपूट नार्लाचो रोस आनी पुरा तयार करतात. आनी आदीं कितें जातालें म्हणल्यार कार्य म्हणटा आसतना एक काजार रूप जालें म्हणटा आसतना कुटुंबादारां त्या काजार जावच्या काजार काडच्या कुटुंबादारांक इल्लें सांगात दिवच्या खातीर एक फिनान्शियल सपोर्ट म्हणून आर्थीक कुमोग दिवच्या खातीर कितें रांदूंक जाय हें सगळें वरवीं हाडून येतालीं. आनी ताकाच आमी वजें म्हणटा. ह्या दिसांनी वजें पुरुशांक आमकां पळोवंक मेळटा. वजें हाडून येवन येतात तरी पूण आदीं तें वजें हाडच्याक इल्लेशें चड गौरव आनी म्हत्व आसलें. पूण हो संप्रदाय आमी सोडून दवरुना, पूण अजुनूय आमी जिवाळ दवरच्याक आमच्या कार्यांनी आमी दवरूंक प्रयत्न करनासा. मुंबय येतावन मेजी लायनर आसा. हॅलो हॅलो मेजी. हॅलो. येस, मुंबय येतावन उलो करनासात न्हय? वय वय. तुमी मुंबयन कितलीं वर्सां जावन आसात? हांव 25 इयर्स जाली. 25 वर्सां जावन आसात. गांवान खंय तुमी? मंगळुरान खंय? मँगलोरांत अड्ड्यार. सो अड्ड्यारची तुमी न्हय? वय वय. ओके, आतां जाप कितें म्हण सांगतात तुमी? ए ऑप्शन बापू. ऑप्शन ए बाप्पू म्हणटात गे. तुम्ही वय. रोसाच्या कार्याक गेल्यात गी? हॅलो. तुम्ही वय रोसाच्या गेल्या. कार्याक गेल्यात गी? वय गेल्या. म्हज्या बहिणीच्या धुळीच्या काजाराक गेलो. ते मंगळुरान गी? वय मँगलोरांत अड्ड्यार. मुंबईत रोसाचे कार्य कशें आसता? मुंबईन ते आसता. अशेंच आसता गी? हांगा वय अशेंच आसता. बरें आसता हांगा मुंबईन. ओके, तर तुमकां दोनीय कडेन तुमकां वेसोवपाक मेळ्ळा न्ही गी? वय वय. येस, देव बरें करूं तुम्ही कॉल केल्याक. ओके, आनी ओके, हांगासर दुसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता. हफ्त्याचा सवाल परत एक पुढे आमच्या सर वीक्षका खातीर तुमच्या टीव्ही पडद्यार आमी परत घालता. सवाल पळया, जबाब दिया. एका हफ्त्या भितर जबाब दिवन इनामां जिका. तर सवाल कितें परत पळया. सवाल आसा, रिवाजी प्रकार हे रोसाच्या जेवणांत प्रमुख जावन आसा. पळोव, मूग, कुळीत, लोणचें. आणि सारकी जबाब दिवच्याक व्हॉट्सॲप नंबर आसा 9380043073. ह्या नंबराचेर तुमचें नांव, तुमचो गांव तशेंच सारकी जबाब तुमी एका हप्त्या भितर तुमी दिवचे. रोसाच्या कार्यांत रिवाजी प्रमाणे नार्ल बेतचो कोणे म्हणून तर जाप कितें म्हूण पळोवचो वेळ. रोस तयार करूंक रिवाजी प्रमाणे नार्ल कोणे बेतचो आनी सारकी जबाब आसा बाप्पू. विशेश जावन रोसाच्या कार्यांत दायजांक भोव प्रमुख स्थान आसा आनी बापले सडावत जावन रोस नार्ल बेत्तात. नार्ल बेतून रोसाच्या कार्याक सुरवात येतात आनी ही जावन आसा रिवाज. पूण थोड्या कडेन इल्लेशे बदलावण करन एखाद्या वेळा बापले ना तर आवयच्या कुशीन दिल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. पूण आमी विचारल्या सवालाक रिवाजी प्रमाणे बाप्पूत नार्ल बेतचो भोव प्रमुख जावन आसा. आनी तशेंच रोसाचें कार्य म्हणटा आसतना शांती सडावत जावन ह्या दिसांनी आमकां थोडे कडेन फॅशन जाल्लें पळोवंक मेळटा. पूण रोसाचें कार्य म्हणटा आसतना
आदी कितें म्हळ्यार आमचो लोक आमचे पुर्वज गाद्यांत काम करताले तशेंच शेतांत काम करताले आनी अशें काम करून करून तांच्या आंगार चिकोल आसतलो नक्षाच्या भितर हाता बोटांनी चिकोल आसतलो आनी काजर म्हणल्यार तक्षण काजर म्हणल्यार उपरिल्ले अशें सोबीत दिसा जाय आनी बरें दिसल्यार मात्र एक कार्य म्हणटा आसतना बरें खंडीत जावन दिसा जाय न्ही पूण आदी आतां आसचे बरी ब्युटी पार्लर जावन दी वा कॉस्मेटीक आयटम जावन दी अशें आसनातलो त्या खातीर आमचे पुर्वज कितें करनासले नैसर्गीक जावन कितें मेळटा विशेश जावन नारळाचो रोसूच आंगाक सारयतालो आनी कुटुंबादारां सांगाता मेळोवन दायची गोत्रां सांगाता मेळोवन नारळाचो रोस सारोवन तशेंच तेलान तांकां माकून कार्य चलोवन व्हरतालीं आनी आंगार आसचे चिकोल तांणी काडटालीं आनी अशें रोस सोबाय दिवंक पडटालें आनी अशें कार्य चलोवन व्हरतालीं तर आतां आमी आदल्या हप्त्याचे विजेतांक आमी पळोवन येवया आनी कोण सकट विनर जाल्यात म्हणून तांणी हांगासर येवन तांची प्रायजां काणी घेवन गेल्यात वीक्षकांनो तशेंच तुमी हांगासर बहुमान आपणायले जावन आसा तांकां अभिनंदन पाठयत आसतना तिसरे सवाल जावन आसा आनी दुसरे 2 सवाल आमी विसरले जावन आसा तर तिसरे सवाल तुमच्या टीव्ही परत्याचेर आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल अशें आसा आदी रोसाचो माटोव घालूंक डॅश वापरतले कितें वापरतले इंदाचे ताळे पिंता पोस्काटें शामियाना पयलो उलो ह्या सवालाक हांगासर आसा विजयी तावन जुलियन लायनर आसा नमस्कार तुमकां नमस्कार येस आमी तुमचो ताळो आयकता आनी तुमचें नांव आयकता हांव चिंता तुमी आदी रोस पळयला आनी आतां हे रोस पळोवन आसात वय 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 बदलावण आसा गी बदल आता पहिले माटो आता वळखते पुरा आतां हॉला भितर जाता पयले माटोव घालून चांगणान जातालो न्हय वय वय तर माटोव घालूंक कितें वापरतले इंदाचे जाले इंदाचे जाले ऑप्शन ए इंदाचे ताळे म्हणटात वय 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 आतां हॉलान करतना इंदाचे ताळे पळोवंक मेळटात गी ना 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 आता वळान दिसले ना शेर ना दिसले ना म्हणटात ना ओके तर तुम्ही सवालाक जाप दिला सारकी असूक जाप गी पळोवच्याक तुम्ही राखून रावचे देव बरें करूं उलो केल्ल्याक रोसाच्या कार्या विशयान उलयत आसतना ह्या दिसांनी आमचो लोक आयकता कित्याक म्हळ्यार सडा वचून कार्यनिर्वाहक सांगतात तांती बियर वती नाकात म्हूण आदी आमकां सडा वचून तांती मारचें वा बियर वचचें आमकां पळोवंक मेळटलें पूण ह्या दिसांनी सगळें उणें जालां म्हणजे आमचे रिवाज कितें आसा सांगलें हांवें तें एक नितळायाचो संकेत आनी जावंक पुरो रोस आनी तेल कुडीक बरी भलायकी दिता आनी तशें आसलें आमी आल्ले सकट मिक्स केल्यार खंडीत जावन ताका सोबाय ना आनी विशेश जावन आमचें कार्य आमी चलोवन व्हरता आसतना फकत क्रिस्तांवां मात्र न्ही आक्रिस्तांवांय आसतात जाल्ल्यान तांकां आमी एक बरी देख दिवंक खंडीत जावंक जाय त्या खातीर सगळ्या लोकां मुखार बियर वचचें वा हेर कितें वचचें खंडीत जावन बरें लागना आनी मुखलो उलो हांगासर आसा मॅक्सीम आसा फजीर तावन हॅलो हॅलो नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार कितें रसा गेल्यात गी ह्या दिसांनी रोसा ह्या दिसांनी ना पयले गेला ओके जवाब कितें म्हणटा तर फस्ट इंदाचे ताले ऑप्शन ए इंदाचे ताळे म्हणटात इंदाचे ताले वय येस देव बरें करूं ओके सांगातास रोसाच्या कार्यांत वोव्यो भोव प्रमुख स्थान घेता ह्या दिसांनी थोड्या कडेन वोव्यो म्हणूंक जण आसना जर आमी आमच्या घरांनी आसच्या एखाद्या वेळा एका घरा 4 जाण आसात वा 5 जाण आसात एकल्यांनी 5 वोव्यो शिकल्यार आनी अशें सगळो वाडो सांगाता मेळोवन एक कार्य सोबयत खंडीत जावन म्हणजे एका घरा 5 जाणां आसल्यार आनी 5 वोव्यो एकल्यान शिकल्यार ते 25 जालीं आनी ताच्या सांगाता सगळ्या वाडो सांगाता म्हणून हर एका घरा शेंच जाल्यार पड्यार एक कार्य उदेलें एखाद्या वेळेक रोस उदेलो म्हणटा आसतना भायर तो आमी ओव्यो म्हणूंक जाणा पेरणाडीचे म्हणून सगळीं सांगाता म्हणून उरोवच्या खातीर आतां तेंसर काले इगर्जेन जावन कॉम्पिटिशन्स करतात देखून तेंसरी पार्टिसिपेट करून इल्ले मनी शिकयत ओव्यो जायते ते स्पर्धेक घडोवन आसात ओव्यो वर्सा विशयांत तितल्या मात्र न्ही तरबेती दिवन आसात जाय की भोव बरें कितें म्हण आमचे ते ओव्यो आनी वेर्स आमी फुडल्या पिळगेक दिजय ते जिवाळ खंडीत जावन दवरूंक जाय मुखलो उलो हांगासर आसा बचपे तावन विक्टर लायनर आसा हॅलो नमस्कार तुमकां नमस्कार कितें म्हणटात आमच्या तिसऱ्या सवालाक जवाब
ये इंदा तळे ये इंदाचे ताळो 2 पुटी ऐकले म्हाका पयलो ताळो कोण असो बहिणीचो बहिणीचो न्ही आता बहिणीन सांगलें तर सारकें गी तेंत जावन दी आता ऑप्शन प्राइस म्हणल्यार बहिणीक गी तुमका ते एकच जाता दोघांकी अर्धे शेअर अर्धे करतात. अर्धे अर्धे शेअर करतात न्ही होय जाऊ दे देव बरें करूं उलो केला देव बरें करूं ओके वोव्यो विशयांत उलयत आसतना ह्या दिसांनी आमकां इंग्लीश वोव्यो आमकां आयकूंक मेळटा तशेंच तुळू वोव्यो आमकां आयकूंक मेळटा पूण आमच्यो आदल्यो वोव्यो कितें आसात जा तितली जाणवाय काजार जावच्या व्हंकलेक तशेंच न्हवऱ्याक दितात तितलें मात्र न्ही काजार जाल्या उपरांत कशें जिये जाय कशें सुदारसून जिये जाय आनी कशें जिवन जिये जाय म्हणलें मात्र न्ही आसता देवाचें बेसांव मागणें तांतू आसा आनी बुधबार सांगच्यो वोव्यो आसात तशेंच इल्लेशे तमाशो करचे तुक लावचें आनी हें सगळें आमकां वोव्यांनी आयकूंक मेळटा आनी हें आमच्या पायी पोटी जाता तेंचर आनी ते पळोवंक संतोश जाता. वय खंडीत एकल्या आनी एकल्या मदें इल्लेशें इल्लें कॉम्पिटिशन जाता मागीर तेंत राजी संदानी जाता. वय सगळें जाता आनी थोडी वोव्यो घडोवनी म्हणटात वय. आनी वोव्यो घडोवन म्हणचें आयकत आसतना खंडीत जावन निजायक आनी की बरें कित्याक म्हळ्यार वोव्यो घडचें इल्लें उणें जावन गेलां आनी वोव्यो घडचें आमचे लागीं आसता आसतना तें पळोवन आमी समेस्तांनी शिकाजेच मुकलो उलो हांगासर आसा मोगार नावडटावन ॲलन लायनर आसा. हॅलो ॲलन सो ॲलन कितें करताय तूं तू बसलाय दिसा काले करताय तूं स्कुलाक वताय गे खंयच्या क्लासीक सो फोर्था कोंकणीन कितें म्हणटात चवथ्या क्लासीन तू शिकताय न्ही ओके रोसाक तुका मम्मी डॅडीन कोणी आपून येलां गे रोसाच्या कार्यान कितें करतात रोस पुसतात न्ही तर आतां सवाल विचारला पळय त्या सवालाक जाप कितें आदी रोसाच्या माट्टव घालूंक काले वापरतले. इंदाचे ताळे पिंता पोसकाटे शामियाना. इंदाचे थाळे म्हणटाय इंदाचे पळयलाय थाळे खंय न्ही, पळयलाय इंदाचे गे ताळे? तुवें खंय पळयलाय? पळयलाय ओके तुमच्या घरा लागीं आसा न्ही तुमगेर रोज जाल्यार तर इंदाचे थाळे घाल माटोव गेल्या जायत गे देव बरें करूं ॲलन मस्त खुशी जाली म्हाका ॲलना लागीं उलोवन आनी हांगासर तिसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ संपता. हप्त्याचो सवाल परत एक फावटी आमी कितें म्हण पळया. हप्त्याचे सवाल आसा रिवाजी प्रकार हे रोसाच्या जेवणान प्रमुख जावन आसा. पोळो, मूग, कुळीत आनी लोणचें. सारकी जबाब दिवच्याक नंबर आसा 9380043073 ह्या नंबराचेर तुमचें नांव तुमचो गांव आनी तशेंच सारकी जबाब तुमी एका हप्त्या भितर तेंचर घालचें. तशेंच मोगाच्या विक्षेकांनो सर्व कोंकणी नाटक अभिमानी खातीर एक बरी खबर भंगार मनीस अस्तित्व रजिस्टर्ड मंगळूर हांचे पंगडातावन फुडल्या दिसांनी सदर जावचो एक अपुरबायसो नाटक लगभग 50 वर्सां आदलो कोंकणी नाटक पूण युवा कलाकारांतावन सदर जाता. हेच ऑगस्टाच्या 31 तारखेक आयतारा सान लुईस युनिव्हर्सिटीच्या LCRI ऑडिटोरियमांत सदर जातलो सांजेर 6:30 वरार. जरूर ह्या कार्याक तुमी येवचें आनी ह्या नाटकाचें रचन केल्लें आसा चाफ्रा आनी निर्देशन डेनिस मोंतेरो. जरूर ह्या नाटकाक तुमी येवचें आनी ह्या नाटकाक आमी सांगात दिवया. आमच्या कलाकारांक तुमचो पाठिंबो खंडीत जावन गरज आसा. तुमचो वेळ अमानात करून हें कार्य यशस्वी जावच्याक तुमी सांगात दिवचें. आनी वीक्षकांनो तशेंच तिसऱ्या सवाल आमी विचारले जावन आसा आनी तिसऱ्या सवालाक जाप दिवचो वेळ आयला. तर तुमच्या टीव्हीचेर आतां तिसरो सवाल तशेंच ताची सारकी जबाब. आनी सवाल आसा आदी रोसाचो माटो घालूंक कितें वापरतले आनी सारकी जबाब जावन आसा इंदाचे ताळे. आनी जबाब दिल्या हर एकल्यांनी सारकी जबाब दिल्ली आसा. तुमकां अभिनंदन पाठयता कित्याक तुमची नांवां बावल्याचेर गेल्यांत. तर आतां आयला वेळ आयच्या कार्याचे विनर्स कोण विजेत कोण म्हूण पळोवचो वेळ आनी कोणे सारकी जबाब दिल्या तांची नांवां सगळीं हांगासर रेडी आसात. आनी पयल्या विनराक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड लाभता. आनी ते विनर आसा
लीना तोडंबिल. तोडंबिल तावन लिनाबाई तुमकां परबी पटयता. युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक जावन तांणी आमकां सांगात दिवन आसात. हर एका लकी विनराक फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड थंयसर वचून धर्मार्थ भलायकी तपासणी करचो अवकाश आसा. आतां तर दुसरो विनर कोण? आनी दुसरो विनर जावन आसा विजय तावन मानेस्त जुलियन. सो मानेस्त जुलियन तुमकां परबी पटयता. मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट थंयसर ऑफर चलून आसा. योर ₹999 टिकेट टू जॉय म्हणलें. आमच्या कार्याक तांणी सांगात दिल्ले आसात. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. लाकेनी केक शॉप हांच्या तावन मेळच्या गिफ्ट वॉचराचे विजेत कोण शांती? कुलशेखर तावन इथन. सो इथन कुलशेखर तुका परबी पटयता. तशेंच रेक्झिन सेंटर हांचे गिफ्ट वॉचर. आनी ते जावन आसा विटला तावन अल्विशा. सो अल्विशा विटला तुका परबी पटयता. आयडियल चिकन हांचे तावन गिफ्ट वॉचर कोणाक मेळटा? आनी ते जावन आसा विल्सन निर्मार्गा. विल्सन निर्मार्गा तुका परबी पटयता. तशेंच विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स. आनी ते जावन आसा लिनाबाई संपिगे. सो लिनाबाई संपिगे तुमकां परबी पटयता. कोणाक सकड प्रायझां मेळ्ळ्यांत दया करून एका हफ्त्या भितर तुमी आमच्या स्टुडिओक येवन तुमची प्रायझां कलेक्ट करची. तशेंच फुडल्या हफ्त्यांनी खंयच्या विशयाचेर होंगटो सादर करीत जे म्हूण तुमी आशेतात ते आमच्या प्रोग्रामाच्या कार्याच्या संयोजकाक तुमी जरूर संपर्क करून तिळसियेत. आयच्या अंगड्यार आमी आमची संस्कृती आनी आचरणा विशयांत जाय तितली महेत तुमच्या सांगातां वांटून गेली. विशेश जावन रोसाच्या कार्या विशयांत वांटून गेली. आमचो संप्रदाय आमी उरोवया, रिवाज आमी पाळया. काळा तेकीत आमी खंडीत जावन बदलावण करनासाव. जरूर बदलावण गरज आसा तरी पूण मलगडतावन देंवन आयिल्ली ती दायज आनी तशेंच रिवाज आमी जरूर विसरोवचे नाका म्हणून आयचें कार्य आमी हांगासर सोंपयता. हें कार्य पळयल्यार तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना परत आमी आनी तुमी सांगाता मेळया. तवळ पर्यंत मोग उडास आसो, सदांच आसो. तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा. केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा.